हर घर नल पूण टँकर से जल अशी नवी घोषणा सरकारान दिवपाक जाय. निदान मये मतदारसंघात पयरा भड्ड्यावयल्या लोकां खातीर तरी 4 दीस जाले नळांक उदक ना. लोकांची तोंडां बंद करपाक टँकरींतल्यान तात्पुरती तरतूद केल्या. हालींच हांगा नवी पायपलायन घातल्या पूण भड्ड्यावयल्यांचे हाल चालूच. पळयात मये पयराचो रिपोर्ट. मये म्हटल्यार म्होवाचें पोळें, पूण तशें कांय पळोवपाक मेळना. पोळें फुटलां, गळटा, सुकलां. उदक ही लोकांची मुळावी गरज. पयरांतल्या भड्ड्यार म्हटल्यार भरतवाड्यार 4 दीस जाले नळ सुके पडल्यात. हो भाग उंचायेर आसा. विधानसभेत तालिगांवचे आमदार जेनिफर मोन्सेराताक जाप दितना PWD मिनिस्टर निलेश काब्रालान म्हटलेलें, घरां उंचायेर बांदचे आदीं लोकांनी विचार करपाक जाय. मये पयरायतय बी तशेंच धोरण ना मू. नळांक उदक येना कित्याक तर मदीं खंय तरी पायप फुटला. इतलेंच गांवांतल्या बायलांक खबर. पायप फुटला आनी 4 दीस जाले खंय फुटलां तें कळना. खंय लोकांचे हाल चल्ल्यात जाल्यार लोकां मेरेन वचून समस्या जाग्यार घालपाची जबाबदारी थळाव्या लोकप्रतिनिधीची. पूण थळाव्या पंचान वासपूस केली काय? हांगा गेले भरून ते भरून गेले. कितवो दीस आतां पाणी ना म्हटलें तुवें? म्हाका ना 4 दीस जाले काय कितले दीस जाले. तुका येवन सुद्दां तूं दवरता हाडून ना ते आठवड्यान ना हांव बरी ना. आतां परत टँकर केन्ना येतली? नोकरी हांव केन्ना ते ना जाल्यार हाडटले. ना जाल्यार सांगतात ते पायप हें करूंक ना न्हू. ना खंय कितें जालां? पायप फुटला? पायप फुटला खंय. कोणी सांगलें पायप फुटला? तेच सांगताले ते पायप फुटला जावना म्हणून. पायप पंच हे आतां येयल्ले ते PWD टँकरवाले. आनी पायप करिना खंय ते? तेच गावान म्हाका उस्तीत आमला मेळना आमी सांगा. खंय फुटला तें कळना. कळना. ह्या वाठारांत उदकाचे हाल जातात तशे रस्त्याचे हाल चल्ल्यात. उदकाचे टँकरीक वाट सोदीत भड्ड्यार वचचें पडटा. पोरूं ह्या विशयाचेर गोवा 365 उजवाड घातलेलो. उदक, वीज, रस्त्यांचे बाबतींत आनी कितलो ते मये गांव मागास उरतलो नवो आमदारच सांगपाक शकता. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.